म्हाजे कडेन जे कोण येता तेंचे हांव बेस्ट ऑफ द बेस्ट हांव सॉल्व करता. जनरल इशू तो म्हणशी जाल्यार हांव उलोवंक शकना कित्याक म्हाका परमिशन घेवची. आनी सर दुसरें तुमकां एक सांगता, तुमचे तलाटी आय तलाटीच आसा पळय, आतां हांव सांगता तें लिस्ट ऑफ डॉक्युमेंट्स बी आसता न्हू ते फायनल बी आसता, तितून जर ती डिफिकल्टी आहा जाल्यार ती एड्रेस कोणाक करची पडली, त्या एप्रोप्रिएट डिपार्टमेंटाक करची पडली. फॉर एग्जाम्पल सोशल वेलफेअर वॉटेवर ताका लागून ती आमी डिफिकल्टी हांवूय करता तुमीय करा, इट्स अ बेटर वे. पळय सर हांव एक लोकप्रतिनिधी हांवें जर म्हाका कितें डिफिकल्टी जर तुमच्या हायर ऑथॉरिटीक पावयले ते करूं शकना न्ही. जाल्यार ऑनलायन कर म्हणून सांगलें. ऑनलायन करून हांवें इलेक्शनाच्या टायमार हांव रावलें, पंचायतीचें इलेक्शन आसता रावलें हांव. आतां हांव 2 म्हयने जाले फावटी मारता सर्टिफिकेटान. रेजिडेंट OBC एप्लाय केल्लें रिन्यू करपाक 6 म्हयने जाले हांव हांगा फावटी मारता, पूण आजून म्हाजें जायना. आतां ते सांगता 1968 डॉक्युमेंट्स लाय. म्हाज्या आई बाबांना आसा तेंचे हांव डेथ सर्टिफिकेट लायले, त्या भायर हांवें एफिडेवीट मारून लायले, तरी ते सांगतात की म्हाका 1968 डॉक्युमेंट्स लाय. म्हाजे पयलींचे OBC आसा ते आतां एक्सेप्ट करिना. कोण सांगता? रमेश तळवणीकर. आयज हांव डेप्युटी कलेक्टर जो वांयगणकर आसा, जो सर्वे सर्वा ह्या पेडणे तालुक्याचो ऑफिसर आसा आनी तोय बी बहुजन समाजाचो आसा, जाल्यार OBC खातीर आयज लोक तळमळटा. तलाटी गेले तलाटी ऑफिसान ना, तलाटी एक दीस आसलो जाल्यार तो म्हणटा नेट चलना, हांगा येयलो जाल्यार ती उडवा उडीची उतरां दिता. हांगासर गैरप्रकार गैरव्यवहार चालल्यात आनी OBC खातीर कांयच ना. हे दोन्ही आमदार OBCचे आसा आनी ह्या दोन्ही आमदाराचो पयलीं हांव निशेध करता की असले नालायक आनी हलकट ऑफिसर पेडण्यान बसयल्या म्हणून. आमी OBC महासंघाचे बॉब मारपाचे, हेंचे सरकारां हाडपाचे आनी लोकांच्या तोंडान हेंच्यांनी शेण घालपाचें. हांव ह्या माध्यमांतसून हे आमदार सरकाराच्या तोंडान शेण घालूंक सोदता. जर हे OBC हे न्याय दिवंक ना जाल्यार 8 दिसां भितर हांव हांगासर कलेक्टराच्या फुड्यान उपोशणाक बसतलो. हांवें ताका म्हाजे डिफिकल्टी सांगला. ते OBC कितें मागता जाता तुमच्या खातीर मिडियाक हांव सांगता, तुमी ते प्रमोद सावंता पर्यंत पावयात. OBC 1968 तो क्लॉज मागता. जर त्या बापूयाचे त्याचे बर्थ सर्टिफिकेट ना जाल्यार ताका OBC मेळपाची ना. पण एका व्यक्तीन 5 फावटी OBC रिन्युअल केल्या जाल्यार 6व्या फावटी ताका ऑब्जेक्शन. 6 फावटी दिणारे ऑफिसर हे नालायक आसतले, नाल्यार तांकां कायद्याचें ज्ञान ना म्हणून तेंच्यांनी दिला, नाल्यार तेंचे रिजेक्ट केला असो तेजो विशय जाता. आणि हो आतां वांयगणकर आपूण हात वयर करता. हायर ऑथॉरिटी फाल्यां भुरग्यांची एडमिशन आसा, स्कॉलरशीप मेळपाक जाय, इस्कॉलांनी भुरग्यांक थोड्याक घेयना बी टीचर OBC दिना जाल्यार हेका जबाबदार कोण? आमदार, सरकार काय हो कलेक्टर? हे कलेक्टराचेर बी FIR जावंक जाय. हो जर रिजेक्ट करीत जाल्यार 8 दिसांनी उपोशणाक जर रिप्लाय मेळना जाल्यार हांव पेडणे पुलीस स्टेशनार FIR करतलो आनी ह्या ऑफिसराची चवकशी जावंक जाय. आनी आतां तेंच्यांनी नवीन भूत काडला की 168 जर तेचेर बर्थ सर्टिफिकेट ना जाल्यार 114 दी. अरे प्रॉपर्टी हा सगळी देश प्रभूंची आनी 114 कोणाच्या बापायचे मागतात? हे कोणाच्या बापायचे? BJPच्या बापायचे मागता काय एप्लिकंटाच्या बापायचे मागतात? माझी एक सरकाराकडे मागणी आसची, ज्या पयलीं हांगासर काउंटर आसलो OBC खातीर पंचायतींनी नासलो, तो सरकारान दोन्ही आमदारांनी तांकां जर बहुजन समाजी तळमळ आसा पेडण्या एक स्पेशल काउंटर दवरात. OBC कलेक्ट हांगाच करात. माझी आवय आसतली 80 वर्साची आनी ऑनलायन कशी अप्लाय करतली? ऑनलायन ताका मोबायलच कळना. ऑनलायन करपाक हेंचे नेटवर्क आसा काय कितें? सध्या पेडणे वाठारांत OBC सर्टिफिकेटा खातीर खूप गोंधळ निर्माण जायत आसा. एकंदर आयज उमेश तळवणेकर जे आसात बहुजन समाजाचे अध्यक्ष आणि डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसान वचून डेप्युटी कलेक्टर मेळ्ळे तेन्ना डेप्युटी कलेक्टर जे आसात कांयच उलोवपाक तयार ना. एकंदर ह्या विशयाकडे खूब गांभीर्यान लक्ष दिवप खूप गरजेचें आसा. गेल्या 6 म्हयन्याच्यान जे लोक OBC सर्टिफिकेटा खातीर धांवपळ करतात तांकां खंयच OBC सर्टिफिकेट मेळना आनी तांकां वयल्यान अनेक नवीन कागदपत्र लावपाक सांगले वता. आतां परत तांकां 114 सर्टिफिकेट लायत म्हणून सांगले वता. एकंदर हे सर्टिफिकेटा खातीर जे भुरग्यांचे जे एडमिशन आसा किंवा ताका स्कॉलरशीप आसा ते स्कॉलरशीप मेळपा खातीर खूप अडचण निर्माण जायत आसा. खंय तरी ह्या संबंधीत अधिकारी आनी संबंधीत जे स्थानिक आमदार आसात हांचेर सुद्दां लक्ष दिवप खूप गरजेचें आसा. आणि ह्या वेळार उमेश तळवणेकर हांचें अशें म्हटलेलें आसा की जर तुम्ही 7 दिसांनी हे प्रॉब्लेम जर सॉल्व करिना जाल्यार आपण आंदोलन करता म्हणून सुद्दां सांगलेलें आसा. एकंदर ह्या विशयाकडे गंभीर्यान लक्ष दिवप खूप गरजेचें आसा. ज्या व्यक्ती 2 ते 3 वेळा किंवा 4 वेळा तो OBC सर्टिफिकेट रिन्यू करता आणि ताका 5व्या फावटी परत तेच डॉक्युमेंट पयलींचे डॉक्युमेंट लाय म्हणून सांगले वता. ही खंय तरी थांबोवपाक जाय. जे नवीन करता तांकां सर्टिफिकेट लावप गरजेचें आसा, पूण जे कंटिन्यू एक
2 ते 3 किंवा 4 फावटी ते केले वता तांकां खंय तरी सर्टिफिकेट हे खंय तरी कमी करचे अशें सुद्दां लोकांची मागणी आसा. एकंदर ह्या पेडणे वाठारांत सध्या OBC सर्टिफिकेटा खातीर खूब गोंधळ निर्माण जायत आसा. प्रोडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.